श्री हरि गुरुभ्यो नमः. रघुनंदन मामाल खातीर आज आमी तागेले 8 बरोबरची आज आमकां मेळ्ळेले दुखा विशय जन्म आई तेन्नाची देव तागेले आपूच एक डेट की समय की बरयले. एक मनशाच्या जिवना येतान आता रघुनंदन मामाल विशयान मस्त आता हाजी पुढे जाल्यार स्पिकरान पुरा जाल्यार सांगले त्यांचे विषय रिपीट करता म्हणून ना तो बरलेच म्हणून मात्र आज तो आमगेला ना व्हडले एक दुखा विषय त्याने जी आमगेले GSB समाजाक एक व्हड दुखा विषय म्हळ्यार अनेक रघुनंदन माम ताका चेडू असो पळय मात्र अनेक रघुनंदन माम आमकां मेळटुवे म्हूण एक प्रश्नचिन्ह. रघुनंदन मामू एक सरळ व्यक्ती नॅचरल तागेले ब्रँड कशी की ताका थिंकिंगारी ताणें तें नांव दवरलां. तागेलें मन सरळ कशी हें दिसता सरळ म्हळ्यार ताणें तागेले त्या गांवांत तागेले हावस बापसूल तागेले ते कश्टा विशय ताणें केन्ना सांगचो. ताणें सांगपणा कितली कश्ट काडला तागेले त्या अन्नांगी ते फ्रुट्स दिसानो व्यारू कितली भावंड कडे हांग येवन बॉम्बे कश्ट काणू तागेले अण्णान ताका सपोर्ट केले. हे पुरो विशय नॅचरल व्हड जातरी जन हे पुरो विसरतात. आमी कश्ट काडले तसं नाही मागचीच विशय म्हळ्यार स्वाभाविक ते एक नेचर. मात्र रघुनंदन माम तसंच नाही. रघुनंदन मामान तागेले अखेर क्षण थंय तागेले ते सरळ ते जे तागेले बिहेवियर आशिल्ली ते सरळ देवान ताका ते लास्ट ते तशी करून दिले. अनेक विषय कथन म्हळ्यार पुराजांनी सांगिल्ले आमी गोडसार आसपात ब्राह्मण आमकां जन्मा येताना कुलदेव इष्टदेव धर्मगुरू असच हे तिन्नीची ताणें केन्ना विसरलेलें ना. ताणें ताका खंयची आमी खाली आमगेले सोमेले मात्र न्ही ताका पुरा जन्म आपोवन व्हरता आशिल्लें. मात्र ताणें मानचे देव म्हळ्यार सुदीन स्वामी त्या दिवस तागेले ते 40th year अंतू इट हॅज टू बी अ ग्रेट हार्ट. आजकालचे मॉडर्न अंतू गुरूक हांकां तांकां तिगे सन्मान दिवची बरी उणी जेन्ना म्हळ्यार काला परिणाम आमी कांय करूं जायना. काला परिणाम ताणें आमगेले सोम्या विशय सांगून ताका दोळे बडबडेन रडचे. थंय आशिल्ले म्हाका दिसता 70-80% जाणांक आमगेले सोमेल विशय गोत्तशीच ना. म्हळ्यार ताका ते भायले जातीचे आशिल्ले तांगेले ते बिझनेसा संबंद पावन आशिल्ले वेल विशर्स. मात्र त्या सभेन सुद्दां ताणें ते सरळ तागेले मना भितर आशिल्ले विशय सरळ सोमेल विशय करता ताका बडबडेन हें ना. पुरो जाणांक गोत्तस ताणें सोमेले आशीर्वाद घेतले सुद्दां मुहूर्त ना. ताका फर्स्ट फॅक्टरी खंय सोम्यानय इनॉग्रेशन केलें. दोन्ही पटी शिफ्ट जाताना डेट सोमेलांनी मेळ्ळी नाशिल्लें. ताणें वेट केलें सोमेल मुहूर्ताका येता म्हणून. तसंच तागेले एक ती धडश एक विश्वास त्या गुरूंक गेलो आशिल्लो. त्या जालो ताका दोन्ही चेडूंक मुंजी सोमेल आसतना ताणें करेल्या. आज मस्त आसाची आमगेले सोम्यानी तितली प्रीती दाखयल्या. ताणें सोम्याला वचून मागून अशें पळय सोमेन सुद्दां तागेले चेडू आले मुंजी येवन तांकां मुंजी जेन्ना घालता म्हणजे सोम्याक ताची प्रीत आसा म्हूण ना. आज आमच्या समाजान कितले जन आसा तसंच ते सरळ वक्तीक सोम्याकय करता आशिल्ले सरळ मन तागेलें हृदय विशाल तातूंत एक फट्टीपण आनी कांय ना नॅचरल उलोवप ताणें. ताजे नंतर ताणें सिटील स्कूल NKS हांव NKS म्हाका हें नाशिल्लो तो आमगेले स्कुलाक म्हणून 10-12 ताणें स्कूल सोडटाना हांव एका क्लास आयला. ताणें म्हाका एक दीस आपयलें अरे तूं NKS पयलो म्हाका गोत नाशिल्लें म्हणून. ताणें ते कृष्णाचारी म्हूण तागेले ते सर आपयले. कितले तेज उरता न्हू ते कृष्णाचार्य. कोण आपयता हाजी आयच्या जमान्यान तूं म्हणले अंतू विधीन तूं तर्पण दिताना आमी ते तर्पण दितात. गुरूंक शिकयले मास्टराक तर्पण दी म्हणून भटमाम सांगता. ते आमगे शास्त्रांत आसा. ते रघुनंदन मामान
कोणती सांगलं शिक्षण आणि ना शिक्षण कसं जाऊ देवाला नॅचरल त्या म्हणतात की जन्मा घालताना नॅचरल आणतोच तशी तर पण मास्टर तांगे जिवंत असताना याच दोड फंक्शन कोण फर्स्ट फेलिसिटेशन केलं आम्ही पुरा जनाशी हांगासली मस्त जनाशी आजी जनांक अरे दोतर नेसलारी कसं मारा या दोड फंक्शन सूट बूट घालण्यात दोतर घालण्यात तीड आणि पूर्ण इले म्हणे आमच्या संस्कृतीची काय आमगे संस्कृती कल्चरची काय चीज असते भारत देशात मात्र रघुनंदन मामान नो फर्स्ट मास्टर आपण सगळा फर्स्ट फेलिसिटेशन तक गुरु दक्षिणाही दिली तो मास्टर स्वतः सांगता म्हाका मेळ्ळें कळयताना खंयची ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा की तसं कळयताना म्हाका रितीन आपोवन गुरु दक्षिण दिता आसन ताची वयर आनी खंय सगळे गुण म्हाका दिसता मस्त गुण जनाले आसा देवाले गॉड गिफ्ट म्हणून तिनीचे ताका कुलदेव महागणपती आमगे सेवा मंडळा गणपती तो कितली वर्ष कोण असत मोहनदास मामा दीनबाई मामा शिलो कृष्ण भट मामा शिलो तागे पुरा एक फिलॉसॉफर्स भट मामा म्हणे तागेले भैरा रघुनंदन रघु म्हणताना आम्ही म्हणे सांग तागे रघुताना एकलो एक मनशान तागे डॉमिनेशन उलयत म्हणे कृष्ण भट मामा हे रघु म्हण भट मामा कसं सांग की तो करत तशी ताका महागणपती मस्त प्रीती तागे सरळ व्यक्ती कशी म्हणून सांगणारी ताका आम्ही एक जॉईंट कन्व्हिनियर्स जाऊ का म्हणून रिक्वेस्ट केले तो सुरवेश जायत म्हणालो एक दोन वर्ष केले कडे तागेले तो म्हणालो पडे भटमाव मी जायना कित्याक म्हळ्यार तुमगेले 7-8 मिटींग असता हांव मिटींग म्हाका त्या टायमार येवचें जायना म्हगे बिजनेस कमिटमेंट की केलो फावटी हांव बॉम्बे आसता केलो फावटी ना आसता दय करून म्हाका तुमी हातूंत करून रिलीव करता कृष्ण भट मामान सांगलें ना रघु तू येवका तीच तुगे कुलदेव तर तशी म्हणजे सरळ व्यक्ती हांव सांगितलं म्हणजे एकदम नॅचरल कोण आजी जनांक पुरा जनाक टेबल आनी म्हळ्यार पोजिशन जाय चेअर पॉवर अँड चेअर मात्र रघुनंदन वॉज नॉट ओरिजिनली नॅचरली ही हॅड अनेक इफ यू टॉक अबाउट प्रोफेशनल he was a very thorough professional compliance officer. In the beginning, there was some income tax problem to his firm. After that, he never gave an opportunity to any government regulatory body to step at his office. That was his compliance. So compliance and to master that he was a very, very compliant person. Full compliment करतात मनुष्य. तशीची ताणे आमगे गणपती मस्त नमुन्याचे एक ताका देवा वेर इतली भक्ती की ताणे देवाक आज आमी 5 आरती दाखयतात मध्यान पुजे वेळार त्या टायमार ताणे सांगलें हांव एक वर्स एक रुपया आरती दिता म्हणटा कितली 30 वर्स तुमी पळय म्हणे बरी सान एक वर्सान एक आरती दिली पंचमुद्रा आरती आजी काही देवाक ती आजी काही दाखयतात त्यामुळे सांगलें डॉक्टर मोहन आम्ही एक जाग घेतलो मंडळान सॉरी शिवानंद भटमाम 3 मिनिटां वयर गेले म्हळ्यार हे असल टायमार आमी आजी सांगना जाल्यार आनी केन्ना सांगचे त्या मनशा विशयान हांव तुमगेलें एक परमिशन घेवन थोडें चड उलयता सॉरी नॅचरल आय एम स्पीकिंग ऑल्सो नॅचरली देर इज नो एनी प्रिपेर्डनेस ऑर समथींग लायक दॅट नॅचरली बट वॉट एवर इट कम्स टू इन माय मायंड बाय सो ताणे रघुनंदन मामान आमगे गणपती खातीर ताजे नंतर वैजयंती माळा म्हणून आजी देवा दिल्ली आज आमगे महागणपती गड येतो पुरा जाणां दिसता व्हड माळ मन कितले व्हड पळय कुलदेव कितली कितें ना तागे मन भारी व्हड कुलदेव म्हणून सांगचे कसा न्ही कुलदेव मुलकी इष्टदेव धर्मगुरू सरळ स्टेट आमी गौड ब्राह्मण आमकां येयले तशी तागेले एक तागेले जीवनाचे व्यक्तित्व आणि इंडस्ट्रियल प्रोफेशनलिझम म्हणल्यार what I am speaking, I may not be wrong. He was very, very structured products म्हणतात आम्ही एक financial language and he structured new products. He was also equally competent. Market आणतो खंयची product न येऊ का आणि जना टेस्ट कशी येऊ का that was his
टेंडर कोकोनट त्या शियाळ्याक ताची फूड आहे शियाळे पिवचे आणि रस्त्यावर उडोवचे आणि मलाई खावचे शी. ही वॉज द गाय हू मेड उलटा टेंडर उद्दा उडयत आशिल्लो तो कडे रिसेंटली तांकडे ते बॉन्ड आहा तो ही वॉज युजिंग ओनली मलाई. सी रिवर्स ट्रेंड ही वॉज गोइंग अगेन्स्ट द ट्रेंड यू नो सच वॉज हिज डायनामिक. टेंडर कोकोनट आज वर्ल्ड फेमस. ताजे नंतर सीताफळ ड्राय फ्रुट्साचे खंडित असत मात्र नॅचरल फ्रुट्साचे आणि तो इतकं म्हणा आम्ही त्यांना गणपती वेळार एक वर्ष 3-4 पडी गेले त्यांना ही वॉज सो प्रोफेशनल इन हिज हे आणतो त्या खंयची एक पडी इटालीन गेले ते इटाली मशीन तान रिजेक्ट करून सोडलं ताका त्या प्रोडक्टा समजायना खंयची तान करता खंयची एक प्रोडक्टान फ्रुट्सान कसली कीड आहे म्हणून त्या फ्रुट्सा वेंडर सकता चेंज केली. These are all the natural things he was telling. So such a doyen of our industry, you know, he was a very professional. I want to say he was going on नवे product. आणि तर गणपती वगैरे इतली प्रीत की आमगे ते व्हॉलंटियर टाइम मारी तान सुरू आहे आमक चौपाटी वांटू जशी तान गणपतीचे चिके या साना शिका तान चौपाटी तू एसली वांटू जशी कडे ही सजेस्टेड इन ते चौपाटी अंगार पडता आमची गेला काय ना रघुनंदन मग तू मला कृष्ण भट मग रघु तू आमगे व्हॉलंटियर आ दिवस देऊ का म्हणून. सो ही स्टार्टेड हिज गिविंग न्यू प्रोडक्ट एट द गेट टुगेदर. फर्स्ट आवर व्हॉलंटियर शुड डू इट तो सगळा म्हणजे जाम 4 कलर कोप येत आशिल्लो बिंबोल कलर कोप येत आशिल्लो मात्र आईस्क्रीम दावका तितली घेया म्हणून. सो ही वॉज स्टार्टिंग अगेन एट द विश्वास गणपती त्या जागेरी पुण्य तशी आज रघुनंदन मामाने कंडोलेला मस्त उरलेलं. सॉरी इट्स अ नॅचरली फ्लो विच आय कम टू माय माइंड. आय स्टार्टेड गोइंग व्हेरी सॉरी आय हॅव टेकन लॉट ऑफ टाइम. तसं ते रघुनंदन मामाले चेडू मागई तशी तागेले धर्मपत्नी रघुनंदन मामाला अनेक कसं म्हणाली मायन केन्ना सांगचे आणि कितले व्हड ऑफ डिसिशन घेवका जाल्यार दॅट डिसिशन वॉज नोईंग टू हर. Am I wrong? Whatever वो सांगता आम्ही सांगता यार तो तांची क्लास ना. She is not also a MBA from Harvard or Stanford or something. But decision was again taking her decision. That shows the campaign सरळ again. तसं त्यागेले हे दुःख विषय त्या मारी व्हड एक आमगे समाजाक एक व्हड व्याक्यूम म्हणून येतं देवाला इतल्या मागून घेता. धर्मपत्नी त्या देवान मुखार सुन तिगेले 2 चेडू आंकी सुने की नातरांकी चंदुकून तांकां पळोवन त्यात तांणी तुम्ही तिका दिलेली प्रीती ती तुमकां आनी 10 पॉइंटान दिता हाऊस ती. तो तुम्ही तिका धैर्य दिवका ती तुमकां धैर्य दिता. तुम्ही चंदारी एक मैतारी राबून त्या रघुनंदन मामान तस कसं की एक प्रोडक्ट आशिल्ले खंडित हांव सांगता श्रीनिवासान मन आसो बरो सिद्धांतार मन आसो मन हा एक भयणी आसता. अजितान सांगलें तान हायवे खोद दिला प्रोडक्ट एक लेगेसी कॅरी करता म्हणून नवे नवे प्रोडक्ट करता आणि इट इज नॉट सो ताके एक नॅचरल ही हॅज गॉट दॅट नॅचरल इन्स्टिंक्ट. बट डोंट वरी Swamiji's he has done so much long term perpetual bonds he has made for you. It will never vanish. So इतले सांगून तशी जी देवान तुमकां श्रीनिवासाकी सिद्धांताकी तागेलो बच्चो गिरीशाकी देवान तशी चिंता केली आत्माक सद्गती दिवका तुमकां पुरा जनांक बरें करता म्हणून सांगून हांवें आमी गेले रपयता चिका चड उरलेला तुमगेले पुरा जनाले क्षमापण मागता. हरि ओम.